नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया आयच्यो खबरो. विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर आज सावन 3 दिसां खातीर श्रीलंका भोंवडेर गेल्यात. आज कोलंबो हांगा आयोजीत IORA मंत्री स्तरीय बसकेंत एस जयशंकर हांणी भारता वतीन उपाध्यक्षाची भुमिका सांबाळ्ळी. ह्या वेळार उलोवप करतना भारताच्यो प्राथमिकता स्पश्ट आसात आनी स्वतंत्र, मेकळो तसोच समावेशी हिंद महासागर क्षेत्र तयार करप गरजेचें आसा अशें मत तांणी उक्तायलें. Daiva Kutumbakam, or the world is one family, which can be a binding force to bring IORA member states together. Excellencies, as the Vice Chair and a member of the Troika, India's priorities are clear. It is our effort to develop an Indian Ocean community that is stable and prosperous, strong and resilient, and which is able to cooperate closely within and to respond to happenings beyond the ocean. It is thus important to maintain the Indian Ocean as a free, open, and inclusive space based on the UN Convention of the Law of Seas, UNCLOS, as the Constitution of the Seas. CBIन आज न्यूज क्लिक प्रकरणात गुन्यांव नोंद केलो. ह्या संबंधान CBIन दिल्ली हांगा 2 जाग्यांचेर धाडी घाल्यो. हातूंत न्यूज क्लिकाचे संस्थापक प्रबीर पुरकायस्त हांचे घर तशेंच कार्यालयाचो आस्पाव आसा. देशविरोधांत वायफळ बातम्यो पसरायल्ल्या बद्दल न्यूज क्लिकाचेर सरकारान आदी बंदी घालून आतां ते संबंधान सखोल चौकशी सुरू केल्या. आज NIAन म्हळ्यार राष्ट्रीय तपास यंत्रणेन दिल्ली सयत देशांत हेर राज्यांनी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर सोद कारवाय सुरू केल्या. दिल्लीच्या थाना हाऊस काजीच्या बलिमारन ह्या वाठारांत NIAच्या धाडी सुरू आसात. ते भायर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तशेंच तामिळनाडू ह्या राज्यांनी NIA सध्या कारवाय करता. देशांत 1 वर्स आदी प्रतिबंधीत केल्ल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ह्या संघटने संबंधान ह्यो कारवाय आसात. प्रतिबंधीत केल्या उपरांतूय PFIचे कांय फुडारी भूमिगत रावन संघटनेचे काम करतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची संवसारांतले सगळ्यात लोकप्रिय फुडारी म्हूण निवड जाल्या. वर्ल्ड स्टॅटिस्टिक्स ह्या संघटनेन उजवाडायल्ल्या आंकड्या प्रमाण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे रेटिंग 78% आसून ते सगळ्यात वयल्या स्थानार आसा. दुसऱ्या स्थानार 77% मतां सयत रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन जाल्यार 39% मतां मेळोवन अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन 9व्या स्थानाचेर आसात. जाल्यार ब्रिटनचे प्रधानमंत्री ऋषी सुनक हांकां 27% रेटिंग मेळ्ळा. ह्या संबंधान खोस उक्तायतना संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी समाज माध्यमाचेर आपल्या संदेशांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे संवसारांतले सगळ्यात लोकप्रिय फुडारी जावप ही पुराय देशा खातीर अभिमानाची गजाल जावन आसा अशें म्हळां. काश्मीर देगणांत आयोजीत एका कार्यावळीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तरणाट्यांक राष्ट्राची समग्र वाड करपा खातीर उदरगत आनी शिस्तीचो मार्ग आपणावपाचो उलो मारलो. काश्मीर विद्यापीठाच्या 20व्या दीक्षांत सुवाळ्यांत त्यो उलोवप करताल्यो. ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी विद्यापीठाच्या पदवीधारकां पदकां आनी पदव्यो भेटयल्यो. ह्या वेळार उलयतना काश्मीर विद्यापीठांत नोंदणीकरण केल्ल्या विद्यार्थ्यांतल्यो 55% चलयो आसात हाचेर तांणी खोस उक्तायली. हमारे देश की महिलाओं और लड़कियां अपने काबिलियत के दम पर ये साबित कर रही है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के जरिए भविष्य में देश की लीडरशिप में और बड़ी भागीदारी निभाने के लिए अब पूरी तरह तैयार है. ये अधिनियम वीमेन लीड डेवलपमेंट की ओर एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा. कुदरत ने कश्मीर को बेपनाह खूबसूरती से रखी है. फारसी शायरों में ठीक ही कहा गया है कि अगर जमीन पर फिरदौस कहीं है तो यही है, यही है, यही है. धरती की इस जन्नत को बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है और नौजवान की पीढ़ी को खास तौर से ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी आज बांबोळेच्या डॉ श्यामप्रसाद मुखर्जी खेळा मैदानाचेर राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या अधिकाऱ्यांवरवीं नियाळ घेतलो तशेंच खेळा मैदानाची पळोवणी केली. डॉ श्यामप्रसाद मुखर्जी खेळा मैदानाचे
99% काम पुराय जाला आणि 19 ऑक्टोबर सावन ह्या मैदानाचेर बॅडमिंटनाचे सामने अनअधिकृतपणान खेळयतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. ह्याच मैदानाचेर राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे मुख्यालय आसून हांगासरल्यानूच सगळे कामकाज चलयतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी पळोवणी केल्या उपरांत सांगले. स्टेडियम हो आमचो नॅशनल गेम्साचो हेडक्वॉर्टर्स आसा. नॅशनल गेम्साचो हेडक्वॉर्टर्स आमी हांगासर एस्टाब्लीश केला. इवन दो इन्क्लुडींग द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एवरी डे रिव्यू हांगासरनूच घेता. इवन दो CSय रिव्यू घेता. सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फूल टायम हांगासर बसूनच आमचे जे सगळे आमी कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी एजन्सीज जे ऑनबोर्ड घेतल्या तांकां सगळ्यांक ऑफिसीस आमी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान दिल्या. सो दॅट आज हांव रिव्यू घेवपा खातीरच श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान आयिल्लो. आमच्या अनऑफिशियली गेम्स तश्यो पळोवंक वचत जाल्यार 19 तारखेच्यान बॅडमिंटन श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान पयली गेम जाता. ती अनऑफिशियली गेम सुद्दां 19 तारखेक हांगासर इनॉग्रेट जातली. 19 ते 25 तारखे पर्यंत वेगवेगळ्या जाग्याचेर अनऑफिशियली गेम्स ह्यो इनॉग्रेशन जातल्यो. ताज्या खातीर आमचे जे वेन्यू कमांडंट्स इन्चार्ज आनी बाकीचे सगळे हांच्या बरोबर रिव्यू सगळो A to Z म्हणजे सेक्युरिटी पासून फायर फोर्सीस बाकीचे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर्सचे प्रिपॅरेशन्स कशा पद्दतीन जाला हाजे प्रिपॅरेशन्स पळोवपा खातीर आयिल्ले. ताजो टोटल रिव्यू हांवें घेतलो. ऑलमोस्ट आमची बारीक म्हणजे 99% सगळें प्रिपॅरेशन जालां. 1% बारीक खंयसरी जाका आमी ड्रेस म्हणटा पळय तें उरलां. सो दॅट तेय बी आमचे फिल्ड ऑफिसर्स सगळे हे फूल फ्लेज फिल्डार आसात. सगळ्या प्रत्येक वेन्यूचेर काम करून घेवपा खातीर सगळें काम करपाक लागलां. आमी म्हटलां तशें एक्चुअली 15 तारखेच्या पयलीं आमचे सगळे वेन्यूज सुद्दां रेडी जातले. 26 ऑक्टोबराक राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जातलें. ह्या वेळार गोंयाबरोबरच राष्ट्रीय संस्कृतायेचें दर्शन घडोवपी कार्यावळ जातली. ह्या कार्यावळीचें नियोजन आनी तयारी व्हडा नेटान चालू आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यां सयत खेळा मंत्री गोविंद गावडे, खेळा सचिव स्वेतिका साचन, पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांचे सयत हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज बेतोडा ग्रामपंचायत सभाघराचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी साळगांवचे आमदार तशेंच गोंय राज्य साधन सुविधा महामंडळाचे उपाध्यक्ष केदार नायक हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सरकारान तयार केल्ल्या साधन सुविधांचो उपेग थळाव्या नागरिकांक जावचो हाचेर थळाव्या पंचायतींनी लक्ष दिवचें अशें सांगलें. फाल्यां सकाळी जर प्रोग्राम ऑर्गनायज करपाक जाय हार्डली मेंटेनन्स स्कुलांतल्या लोकां कडल्यान चार्ज करूं नाकात. आमच्या तुमच्या निरंकालच्या 1000 रुपया खूब जालो. PTA पे करतली 1000 रुपया घे. भुरग्यांक यूज करूनी आमच्या फाल्यां सकाळी भुरग्यांक जर म्हटलो करियर गायडन्स कॅम्प घेवपाक जाय 1000 रुपयांक चार्ज करा. आनी इवन दो ताच्या फुडें वचून सांगता हांव सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी महिलांच्या भगिनी खातीर जर ट्रेनींग प्रोग्राम घेवपाक जाय न्ही विलेज ऑर्गनायझेशनाक फुकट दिया. फुकट दिया. कांयच फरक पडना. हॉल निवळ करपाचें काम तेंचें, ताळयो वाजून जावच्यो ना. आसा तस्सो मेंटेन करून विलेज ऑर्गनायझेशनान जबाबदारी घेवची पडटली. आमीच पुसतली, आमीच क्लीन दवरतली. डेली सुद्दां जरी तेंच्यांनी मागलो न्ही डेली तांकां दिवपाक कांयच हरकत ना. कारण डेली तेंची जितकी ट्रेनींग चालू हांगा उरतली. एक म्हणजे आमच्या महिला भगिनी त्या निमित्तान ट्रेन जातली. केंद्रीय माहिती आनी वितरण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आज केंद्रीय संचार ब्युरो आनी माहिती तशेंच प्रसारण मंत्रालय आनी ग्रॅफिटी स्टुडिओ हांच्या जोड पालवान तयार केल्ल्या KTB भारत है हम ह्या एनिमेटेड मालिकेच्या ट्रेलराचें अनावरण केलें. 2 सीझन आशिल्ल्या ह्या मालिकेत एकूण 52 भाग आसून तातूंत 1500 ते 1947 मेरेनच्या भारताच्या स्वतंत्रतायेच्या संघर्शाच्यो काणयो आसात. ह्या कार्यावळीत उलोवप करतना देशाच्या स्वतंत्रतायेच्या संघर्शांत महत्वाचें योगदान दिवनय लोकांमदीं कमी वळख आशिल्ल्या स्वातंत्र्यवीरां विशीं तरणाट्यांक तशेंच भुरग्यांक जाणीव करून दिवपा हेतान ही मालिका खूब महत्वाची आसा अशें अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगलें. प्रयास करेंगे क्रिश, ट्रिश, बाल्टी बॉयज के भारत है हम इस एनिमेशन सीरीज को लेकर भी देश भर में जागरूकता अभियान करें. और हमारा प्रयास रहेगा आने वाले समय में जब पार्लियामेंट सेशन होगा तो पार्लियामेंट के MPs को बुलाकर भी हम उस एनिमेशन सीरीज को दिखाएंगे ताकि वो भी अपने क्षेत्रों में इसकी जानकारी दे सकें. ह्या कार्यावळीत माहिती आनी वितरावण सचिव अपूर्व चंद्रा हाजीर आशिल्ले.
मंत्रालयान पयलेच फावट भारताच्या सामान्य जनतेक आनी खास करून देशाच्या फुडल्या पिळगेक जागृत करपी एनिमेटेड मालिका तयार केल्ले खातीर अपूर्व चंद्रा हांणी खोस उक्तायली. मतलब जो कि हमारे मंत्रालय की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहली बार ऐसा कोई सीरियल बना रहा है. नहीं तो सीबीसी का काम केवल एडवर्टाइजमेंट देना है, और हम आज पहली बार ऐसा कोई सीरियल बना रहे हैं जिससे हमारे को रेवेन्यू वापस आता है. एक कंट्रीब्यूशन इस तरह से कर रहे हैं देश के लिए कि एक सीरियल बने जो कि बच्चों तक जाए, आज़ादी का अमृत महोत्सव में जाए, और इस सीरियल को 12 भारतीय भाषाओं में और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी इसका जो है पूरा इसका डबिंग होगी और पूरे विश्व में इसको देखा जाएगा. इस्रायल आनी हमास हांचे मदलो संघर्ष वाडत आसा. काल हमासाच्या ताब्यांतल्यान गाझा शिमेवेलो वाठार परतून मेळयल्याचो दावो इस्रायलान केला. तशेंच इस्रायलच्या झुजारी विमानांनी आतां मेरेन गाझा पट्टींतल्या 2294 परस चड हमासाच्या केंद्रांचेर हल्लो केल्ल्याचो दावो इस्रायलान केला. हातूंत हमासाच्या 2 उंचेल्या पावंड्यावेल्या अधिकाऱ्यांक मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान वितरीत जाल्ल्या खबरां प्रमाण ह्या झुजांत आतां मेरेन 2000 परस चड लोकांक मरण आयलां. फक्त इस्रायलांतूच मरण आयिल्ल्याचो आंकडो 1200 इतलो आसा. इतले मजगतीं अमेरिकेन इस्रायलांत मदत म्हण लश्करी उपकरणांय थंय पावयल्यात. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन हांणी हमासाच्या ह्या हल्ल्याचो निशेध केला आनी ह्या परिस्थितीचो गैरफायदो घेवपाच्या आड खर कारवाय करपाची शिटकावणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन हांणी दिल्या. आयसीसी संवसारीकरण क्रिकेट सर्तींत आज नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली खेळा मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या भारत आड अफगाणिस्तान मॅचींत अफगाणिस्तानान कुरू बावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. निमणी म्हायती मेळिल्ली त्या प्रमाण अफगाणिस्तानान 25 षटकांनी 3 गडे वगडावन 107 धांवड्यो केल्यात. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.